नमस्कार. लोकसभा इलेक्शनाच्या अनुषंगान गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार दवरता मेगा डिबेट. आमी तालुक्यान सगळे कडेन भोंवत आसात आनी लोकांचे उत्फर्के तांच्या मनान कितें आसा हें जाणून घेवपाचो प्रयत्न आमी सतत करीत आसात. आनी आज आमी आयल्यात म्हापशा सिटीन. म्हापशा हें 25 वर्सां आशिल्लें न्ही, तश्शें शहर अजुनूय आसा. म्हापशेच्यान आमी सदांच वतात, ह्या म्हापशा शहराक भेट दितात. ह्या शहरान नवें कितें घडटा, ह्या शहरांतले लोक कितें विचार करतात. लोकसभा इलेक्शन आनी विधानसभा इलेक्शन हें दोन्ही वेगळें जरी आसलें, लोकसभे संदर्भात हांगच्या मनशाक कितलो रस आसा आनी तो कसो मतदान करतलो ह्या विशीं चर्चा करूंक आमी हांगा जमल्यात. आनी म्हापशेचे प्रतिश्ठीत नागरीक, वेगवेगळे राजकीय पक्षाचे नेते, ते शिवाय एक्टिविस्ट हांगा जमल्यात. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवपाचे आसात ह्या मेगा डिबेटीन लोकसभा इलेक्शना संदर्भात तांकां कितें दिसता. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा राहुल म्हांबरे, जे एक एक्टिविस्ट आसात. आमचे मदीं आसात जितेश कामत, शिवसेनेक ते रिप्रेझेंट करतात. आमचे मदीं आसा सुधीर कानोळकार, म्हापशेचे नगरसेवक. आमचे मदीं आसा ॲडवोकेट शशांक नार्वेकार, जे काँग्रेसीक रिप्रेझेंट करतात. आमचे मदीं आसात पत्रकार नारायण राठवड. आमचे मदीं आसात राजसिंग राणे, जे बीजेपीक प्रतिनिधित्व करतात. आमचे मदीं आसात अमोल नावेलकार, एक एक्टिविस्ट. आमचे मदीं आसात ॲडवोकेट राजेश नार्वेकार, एक बरोवपी, त्या शिवाय एक एक्टिविस्ट. आमचे मदीं आसा इर्शाद शेख, जे परवरी रावतात, चार्टर्ड अकावंटंट. आमचे मदीं आसात ॲडवोकेट महेश राणे. हांव सगळ्यान पयलीं तुमकां प्रत्येकाक एक रिक्वेस्ट करता, तुमकां तुमचें लोकसभा इलेक्शनाचें परसेप्शन कितें. सगळ्यान पयलीं तूं स्टार्ट कर. नमस्कार. लोकसभा इलेक्शन ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता की आमच्या ज्या लोकशाहीचे आणि जे आमचे लॉ मेकर्स जे असतात ते आमी इलेक्ट करून दिवचे. इलेक्ट करून दिवचे हे फक्त आमी साधारण मनीस न दिवन एज्युकेटेड, लिटरेट, अंडरस्टँडींग ऑफ आवर कल्चर आणि आमचे जे रिक्वायरमेंट आसा जी ह्या जनरेशनाची, त्या प्रमाणे निवडून हाडपी आमी लोक ह्या लोकसभेक आमी बसकून दिवपाक जाय. ह्या खातीर हांवूय स्वता इनवॉल्व जाला, कित्याक म्हाका हेतून खूब इम्पॉर्टन्स दिसता की जे शिकलेले लोक आसता, एज्युकेटेड लोक आसता, तेच ह्या कंट्रीक फुडें व्हरूंक शकता. आनी त्या खातीर हांव अशें मागता सगळ्यां कडेन, आमी आतां डेली कॅम्पेनींग करतात थंय पासून, की एज्युकेटेड मनशाक आनी जेका इंट्रस्ट आसा एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक, फायनान्शियल स्टेबिलिटी दिवपाक आमच्या कंट्री खातीर, आमचें कल्चर प्रोटेक्ट करपाक आनी तशेंच न्यू जनरेशनाक फुडें व्हरपाच्या खातीर असले कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक जाय. नमस्कार. लोकसभा निवडणुका ह्यो हाज्या खातीर गरजेच्यो आसता, कारण म्हाका दिसता आमचे जे प्रश्न आसा आनी आमच्यो ज्यो समस्या आसा, आतां म्हापसा म्हणून जर आमी शहर पळयत जाल्यार ज्यो आमच्यो म्हापशेच्यो समस्या आसा, ज्यो म्हापशा अनएम्प्लॉयमेंट भुरग्यांचे आसा, ताज्या खातीर ज्यो पॉलिसी मेकींग करपाची गरज आसता आनी जो म्हापशेचो आवाज लोकसभेन पावंक जाय. कारण विधानसभेन पावप ही वेगळी गरज आसता आनी लोकसभेची वेगळी गरज आसता. सो लोकसभेन आमचो आवाज पावंक जाय. पूर्ण गोंयची जी आयडेंटिटीचो आमी आज जो प्रश्न उपस्थित जाला, तो सुद्दां जर ताज्या बाबतीन सुद्दां जर आवाज उठोवंक जाय जाल्यार तो लोकसभेन उठोवचो पडटा. आनी आमचो लोकप्रतिनिधी लोकसभेन धाडपा खातीर हें इलेक्शन गरजेचें आसा. नमस्कार. लोकसभा म्हत्वाची कित्या खातीर, कित्याक म्हणल्यार जे लेजिस्लेशन आसता तातूंत स्टेट लिस्ट आसता, कन्करंट आसता आनी सेंट्रल लिस्ट. आतां सेंट्रल लिस्ट आसता ते पार्लमेंट ठरयता. जे म्हत्वाचे मुद्दे आसा अबाउट स्टेट, सो नॉर्थ गोवाचे जे इश्यू आसा ते पार्लमेंटान रेज जावपा जाय. जावं ते गोंयचे अस्मिताय आसूं, गोंयचो कल्चर, गोंयची इंटेग्रिटी, गोंयची आयडेंटिटी ती आसा ती करपा खातीर आमकां नॅशनल इश्यू काडप इम्पॉर्टंट आसा. तो पार्लमेंटान आमचो पार्लमेंटरीन जो आसता ताणें काडपाचें एकदम गरजेचें आसा. ओके. सो तूं म्हणटा गोंयचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपी कॅन्डिडेट, प्रोटेस्ट करपी पार्टी आमकां जाय. नारायण बाब तुगे. इलेक्शन ही आमकां एक संदी आसता आपलो प्रतिनिधी निवडून दिवपाची. आज लोकसभेचे इलेक्शन 7 तारखेक जातलें. ह्या इलेक्शनान गोंयच्यो जितक्यो समस्या, गोंयचे काही प्रश्न आसात ते व्यवस्थीत रित्या लोकसभेत मांडपी व्यक्ती आमकां जाय आनी त्या खातीर प्रत्येकान विचार करून त्या मनशाक मत दिवंक जाय जो आमचे प्रतिनिधित्व व्यवस्थीत करतलो. आतां उदाहरणार्थ म्हादय जो प्रश्न आसा, म्हादय आमची आई आमी म्हणटा,
ह्या म्हादयचो प्रश्न आमच्या खंयच्या खासदारान थंय नेटान दामून धरला हें आमी पळोवंक जाय. ओके, गुड 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 प्रश्न. अमोल घे. तसोच आमकां प्रतिनिधी जाय. लोकसभेचे जे इलेक्शन आसता ते टोटल वेगळें आसता. बेजिकली आमकां जे सेंट्रला कडसून जे गव्हर्मेंटल लॉज जे जाय जे आमचे लँड प्रोटेक्ट करपाक ते आज पर्यंत जाल्लें ना, म्हणून ते एक स्पेशल स्टेटस मागताले आमी तेन्ना. सो हाजे खातीर एक लँड जरी गोंयचो सब्जेक्ट आसलो, स्टेट सब्जेक्ट आसलो, तरी आज सगळे प्रॉब्लेम उद्भव जाले आहात ते बेजिकली बिकॉज ऑफ लँड. गुड. आणि तू मायक घे. व्हेरी नायस. 2 मुद्दे महत्वाचे. ही जरी वेंचणूक जरी केंद्रस्थानी लोकसभे खातीर आसली तरी गोंयचें अस्तित्व, गोंयचो सांबाळ, गोंया खातीर स्पेशल स्टेटस अशेच कांय मुद्दे हांगा आयिल्ल्यात. बरें दिसलें म्हाका. नमस्कार. लोकसभा जी आसा, लोकसभेची जी इलेक्शन सुरू आसा, ज्या आमचो जो आमी खासदार निवडून दिवपाचो आसा, आमच्या खासदारान थंय वचून आमचे प्रश्न मांडपाक जाय आनी आमचो जो खासदार आसा तो वेवस्थीत रितीन मांडून ते प्रश्न सुटावे करपाचो प्रयत्न करता. पूण त्याच बरोबर हे देश सुद्दां जो आहा हो खंय आमकां व्हरपाक जावो हे सुद्दां विचार करपाची तितकीच गरज आसा. आयज आमी खंय तरी इकॉनॉमिक्स 5व्या स्थानाचेर येयल्या आनी उद्दिश्ट दवरल्या 3ऱ्या स्थानाचेर वयता. त्या दृश्टीन सुद्दां हो सगळो विचार जावपाक जाय. बरोबर आसा की उत्तर गोंयचे प्रश्न आसात, उत्तर गोंयचे प्रश्न मांडपाक जाय, उत्तर गोंयाक कितें जाय तें करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ओवर द पिरियड जे खासदार आमी हांगासून निवडून दिलेल्या ते करीत आसा आनी ह्या फुडें बरें करतले अशें दिसता. सुधीर बाब. नमस्कार. लोकसभेची वेंचणूक आहा ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमचे गोंयच्या वाटेन नॉर्थ आनी सावथ नॉर्थाचे जे गोंयचे प्रश्न थंय वचून तेंच्यांनी धडाडीन मांडपाक जाय. तशेंच आमचे काही प्रश्न आहात. थोडे प्रश्न आतां आमी म्हादय म्हटली. तशेंच आमचा म्हापसा हे लास्ट आमचे 25 इयर्स तशेंच आहा म्हण हांगा परत आमकां जेन्ना आमी वेंचणुकेच्या निमतान लोकांच्या घरांनी भोंवतात तेन्ना आयकूंक येतात. पूण अशे काही स्किमी बी सुद्दां आसतात त्यो हे जे आमी खासदार निवडून दितात तेंच्यांनी ते मांडपाक जाय. आतां एक बारीकसो इश्यू घेतलो जाल्यार म्हापसा मार्केट हे फेमस आहा वर्ल्डाचेर टुरिजम नकाशाचेर. पूण ते आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. म्हणून ताका लागून ज्यो कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो सवलती मेळटात जावं स्किमी मेळटात त्यो हाडून हांगा ते डेव्हलप जावपाक जाय. थँक्यू सुधीर बाब. तुमी सामकें राजेश घे. म्हत्वाची गजाल आमी हें जरी इलेक्शन केंद्रीय जरी असलें तरी थळावे प्रश्न आमी विसरूंक फावना. नायस पॉयंट. राईट सांग. हांव मातसो डिफर जाता हेंच्या बरोबर, कित्याक हांव खंयच्याच पक्षान ना आनी राजकारण म्हणटा तें कितें म्हाकाय कळना. पण वकील आसल्या कारणान डेमोक्रेसी म्हटल्यार कितें तें म्हाका खबर आसा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना लोकसभेचे म्हटल्यार आमच्या देशाचें भवितव्य हें दाखोवपी निवडणूक आसा तेन्ना सगळ्यान पयलीं खंयचो पॉलिटिकल पक्ष देश सारको चलोवंक शकतलो, ह्या देशाच्या लोकांची जी आशा आकांक्षा आसा त्यो पूर्ण करूं शकतलो हें पळोवपाची सगळ्यान पयली गरज आसा. हांव आमचे एडवोकेट नार्वेकर कडेन एग्री करता की लोकसभेचें इलेक्शन जें आसा तें लोकल फक्त गोंयचें न्हू, हे सबंद देशाक अफेक्ट करतले. सो आमचे जे मुद्दे आसा देशाचे, जशे पॉवर्टी आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा, जावं हेल्थ कॅर आसा, हे सगळे वस्तू डिसायड करपाची गरज आसा. सो हांगाचे लोकल इश्यूज आसा ते आमी लोकल इलेक्शन आमी एड्रेस करपाक शकता. पूण जेन्ना देशाचे एक हें येता प्रोग्रेसाचें देन वी हॅव टू गो बियॉन्ड गोवा. नमस्कार. जगातली आमच्या हिंदुस्थानातली सगळ्यात मोठी लोकशाही संपूर्ण जगात आसा आनी संपूर्ण जगाचे निवडणुका म्हटल्या नंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष भारता कडेन आकर्शीत जाल्लेलें आसता की जेन्ना लोकसभेची निवडणूक जाता तेन्ना म्हाका दिसता की लोकसभा ही निवडणूक म्हणजे हो उत्सव आनी ह्या उत्सवान संपूर्ण देशाची जनता सहभागी जाता. आनी ही सहभागी कशी जाता, जात भेद धर्म सगळो एक करून सगळे जाण ह्या मतदानाक वयता आनी तेन्ना एक वेगळें वातावरण ह्या देशान निर्माण जाता. त्याच बरोबर आज जी गरमी आमकां सोंसची पडटा ती अशी गरमी हेच्या पयलीं लोकसभेच्या निवडणुकी केन्नाच आमकां फेस करपाक मेळोंक ना. कसली गरमी म्हणटा तूं? भायर तापमान. आतां हें तापमान कित्याक लागून जाता तर सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न आहा तो फॉरेस्ट. आतां हो फॉरेस्ट जो विशय आसा हो संपूर्ण फॉरेस्ट फाटल्या फावटी अनेक आमच्या रानांक उजो घातलो गेलो आनी हो उजो जर आमी असो चालू दवरलो
जाल्यार आमची परिस्थिती आनीकूय फुडें बिकट ओके जावपाची good. आसा. हांव तुजे कडेन येता CRZ हांव तुजे कडेन येतलो. ह्या आयचे जे पळय आमी पयलो रावंड जालो तातूंत भितर चर्चा जाली ती अशी की स्थानीक प्रश्नय म्हत्वाचे आसात, केंद्रांतले म्हत्वाचे प्रश्न आसातच. आमी दुसऱ्या टप्प्यान स्थानीक प्रश्न घेवया. पयलो म्हत्वाचो विशय आयलो तसो की तुमी म्हापशें शहरान आमी 25 वर्सां पळयतात तशाची तशें आसा. डेव्हलपमेंट म्हणून एक आसता, रस्ते बरे जावपाक जाय, रस्त्याची जाळें बरे तरेन विणपाक जाय, झाडां येवपाक जाय, इमारती खंयचे खंय येवपाक जायना, कन्वर्जन जावपाक जायना, पांचवेपण आनी विकास म्हळ्यार फकत आर्थीक विकास न्हय, ताजो मानवी विकासय बी, रोजगाराच्यो संदी निर्माण जावपाक. तुका दिसता फाटल्या 25 वर्सांत म्हापशेचो विकास योग्य पद्दतीन जाला? पळय, म्हापसा म्हटल्यार फक्त म्हापसा मार्केट न्हय, सगळ्या जाणांचो विचार कितें करता, म्हापसा एक कॉम्पॅक्ट न्ही, म्हापसा म्हळ्यार म्हापशा मार्केटूय बी. हय, मार्केटूय बी. पूण सगळे जाण जेन्ना विकास जावंक ना जेन्ना पळय म्हणटात पळय, तेन्ना ते मार्केटा कडेन पळयतात, मार्केटाची स्थिती पळयतात आनी तेच्या वरसून एनालायसीस करतात. म्हाका दिसता म्हापशेचो विकास जो आहा पळय, जर तुमी जर सगळी डेमोग्राफी जर म्हापशेची पळयशीत, सरावंडींग एरिया जी आमचे कडेन आहा जर तो पळयशीत, जावंक जाय तसो जायत आसा आनी ह्या फुडें जावपाक जाव. जाला तेचेर सॅटिस्फाय आहा अशें म्हणिना हांव, पूण जावपाक खूब चान्स आसा. ओवर द पिरियड करीत आसा आमी, कळ्ळें. ताचो समाधानी आसा. म्हापसा ज्या पद्दतीन विकासाचे टप्पो गाठपाक जाय आशिल्लो त्या पद्दतीन गाठता. म्हापसा ज्या पद्दतीन विकासाच्या वाटेक वचपाक जाय त्या टप्प्यान वचत आसा आनी ह्या फुडें स्कोप आसा. व्हेरी गुड. तूं ह्या बिलकुल सहमत ना. जर एक स्टँडर्ड धरचो की डेव्हलपमेंट कसो जावपाक जाय आनी त्या स्टँडर्डाक जशें म्हाज्या कोलिगान सांगलें तशें ह्या स्टँडर्डा प्रमाणे जावपाक जाय जाल्यार म्हाका वायट दिसता की त्या स्टँडर्डान बाकीचे खंयचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं खंयच्या शहराचें डेव्हलपमेंट जावचें न्हू. जशें राणे बाबान सांगलें तशें मारना खंय सोंपता पळय थंयसून म्हापशा सुरू जाता, तशेंच करसवाड्या, आसागांव आनी हांगा मड्ड्याचेर म्हापशा सिमिता मार्केटाची एरिया सोडून म्हाका तेणी एक प्रोजेक्ट नाल्यार एक युनीट अशें सांगचें जे लास्ट 25 वर्सान BJPच्या एडमिनिस्ट्रेशनान म्हापशा शहरा भितर म्हापशाचे मेन जे आमी डावन टावन म्हापसा म्हणटात थंय सोडून खंय पयशे इन्वेस्ट करून एक युनीट घातला जितून एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाला आवटसायड दीस स्कीम. ते म्हणटात की वी शूड नॉट कॉन्सन्ट्रेट ऑन मार्केट, पण मार्केट सोडून आनी खंय तांच्यांनी असो एक युनीट घातला की 25 भुरग्यांक आयज म्हापशाच्या भुरग्यांक नोकरी गावल्या. खंयच्याय सिटीनी डेव्हलप जातलें एक मास्टर प्लॅन आसचो पडटा की फुडल्या 25 वर्सांनी हें शहर अशें रूप घेतलें. हें इतल्या खातीर इम्पॉर्टन्स, कारण लोकांक कळपाक खंय बिल्डिंग्यो येतल्यो, खंय पांचवे दवरतले, खंय तळयो जाय, हें सगळें जाय. कारण फुडल्या 25 वर्सांत गोंय कशें रूप घेता, खंय झोपडपट्टी येतात, खंय लोक घरां बांदतात. सो हें जें पळय कितें घडटा विदावट ए मास्टर प्लॅन, ताका लागून संपूर्ण म्हापशाक एक बकालीकरण जालां अशें दिसून तुका? हय, सारकें राजू बाब. म्हापशान जर आमी पळयत न्ही, आज रोड वाडोवपाक सुद्दां जागो ना. आतां एक आसा की इच्छा शक्ती आसूंक जाय, वील पावरूय आसूंक जाय, जी हांगा ना. जे कोण रिप्रेझेंटेटीव अमक्याक म्हणून एकल्याक दोश दिना, पूण सगळे जाण जे सहभागी आसा तांचे हांवें पळयलां की जे लक्ष आसूंक जाय, जी इच्छा शक्ती जाय ती ना, आनी ती न जाल्ल्या कारणान आज म्हापशेची उदरगत जायना. जर आमी पळयत की फेसबुकांचेर बी फोटो येतात, एक पणजे 78 आनी मागीर आतांची, तशी म्हापशेचे जर फोटो काडत तुका कळचें ना की खंयचो ओल्ड आनी खंयचो न्यू. व्हेरी गुड. सुधीर बाब, तूं कावन्सिलर इतलीं वर्सां म्हापशा सिटीन आसा. कावन्सिलान भितर अशे तरेचे विकासाचे लोकांच्या भावनांचे उत्फरके परावर्तीत जातात काय कावन्सील कांयच करना? कारण म्हापशा सिटी जर डेव्हलप जावना जाल्यार फकत BJP किंवा हांगचो MLA ताका दोश दिवन उपचना, पणजे आमच्या म्हापशा नगरपालिकेकय दोश दिवपाक जाय. सो हाजे संदर्भात तुजें मत कितें? हांव आतां गेली 25 वर्सां बायज जाली कॉन्सुलान आसा आनी तूं आनी बाबू एका बरोबर MLA आनी कावन्सिलर जाले. इवन आमी फाटल्या टायमार आमचे मनोहर पर्रीकर बाब CM आसले तेन्ना पासून आसा. पूण हांव तेंचे बरोबरूच सामको जुळोन आसतालो कित्याक म्हापसाचें कितें तरी डेव्हलपमेंट जावचें हितून, आनी फुडले 25 वर्सांक जावं 50 वर्सांक म्हापशा कशें हाडचें तेचेर हें. पूण आतां सांगलां ते प्रमाणे म्हापशान हें डेव्हलपमेंट अजून म्हाज्या पर्यंत तरी जावंकच ना काय. एक आमी अशें धरून जाल्लें जे एक बस स्टँड
हरशीं बस स्टँड आतां ते न्यू बस स्टँड म्हणून केला पळय बेश्टे ताका एक लेयर घालून हें केलां पण तें डेवलपमेंट न्हू थंयसरूय प्लॅनिंग आहा. हें कशें आसपाक जाय. आतां सिटी आमची डे बाय डे जे ट्युरिजम वाडले जावं मोपा हांगा एअरपोर्ट येयलो त्या कारणान ट्युरिस्टूय म्हापसा कडेन एट्रॅक्ट जाता आनी ट्युरिजम नकाशाचेर वर्ल्डाचेर म्हापसा जे बार्देस जावं नॉर्थ गोवान मार्केट आहा ते वर्ल्डाचेर ते नकाशाचेर आसा म्हणून लोक पळोवंक येता स्पेशली फ्रायडे मार्केट. पूण हेका लागून जे आमी प्लॅनिंग हातीन घेतलेले म्हाजोय सहभाग आहा. अशे तरेन कितले प्रस्ताव तुमी नगरपालिकेन सरकाराक दिल्यात आनी ते मंजूर जावूं ना कितले? आमी सगळे बाबतीन प्रस्ताव हेच्या पयलीं कौन्सिलान दिल्ले आहा. ही एंटायर एरिया आहा न्हू मार्केटूच न्हू ही बार्देसाक लागता एरिया ही एंटायर एरिया जवळ जवळ 10 लाख स्क्वेअर मिटर डावन टावन स्कीम हेच्या मार्फत ही बोडगेश्वर जावं सरावंडींग आहा थंय प्लॅनिंग केल्लें आहा आनी इवन थंयसर बऱ्या पैकी एक कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो स्पॅनिश कंपनी. कितले वर्स पयलीं केल्लो? पूण हे आतां लास्ट 4 वर्सां पयलीं ऑलरेडी प्लॅन जाल्लो. आमी मिटिंगेक येताले कितें जालें जे बऱ्या पैकी प्लॅनिंग म्हणजे हांगासून ओके, 40 मिटर हांगा रवींद्र भवन जावं पार्किंग एरिया जावं आर्टिफिशियल लेक अशे खूब तरेचे प्लॅनिंग. पण ते हांव येतलो श्रीनिवास तुजे कडेन येता. राजेश कितें चल्लां तुजें? तूं एक येदो व्हडलो एक्टिविस्ट, तूं एडवोकेट, तुवें बोवाळ मारपाक जाय आशिल्लो, तुमी कांय करनात. सगळे तुमी कावन्सिलर आनी MLA कडेन सोपयला. म्हापशा सिटीची वाट लागपाक जबाबदार तुजे सारको एक्टिविस्ट ना? हे पळय तूं म्हणटा एडवोकेट बरो पण आयज काल कितें जाला एडवोकेट कुशीकूच उरल्या. एक्टिविस्ट जे कितें उलयता ते लोक आयकतात. आतां एक तुवें सारकें सांगलें जे तुवें मास्टर प्लॅनाचें सांगलें तेज्या बद्दल हांव तुका एक सांगता की एक म्हजो क्लायंट आसा लंडनाक तेणें म्हाका सांगलें की लंडनाक एक घर जर कोण बांदता तर फुडल्या 20 वर्सांनी तेज्या समोर एक ड्रेन येतली वा तेज्या घरा वयल्यान एक हाय टेन्शन वायर वयतली हेजी सगळें इन्फॉर्मेशन ते डिपार्टमेंट तांकां दिता. हांगाय दितात. सांगता जो पणजे मडगांव हायवे आहा थंय पळय जे GMCचे पळय जे दोतोरांनी पळय बंगले बांदल्यात तांकांय सांगिल्लें हांगा हायवे व्हडलो जातलो ताणी सगळ्यांनी जावं जावं म्हणून व्हडले व्हडले बंगले बांदले. आतां मोडटात. लंडनाक ड्रेनेजीचेर घरां बांदल्यात. ड्रेनेज पुरोवन लोक व्हडले व्हडले प्रकल्प उबारतात. लोकूय वायट पूण हांव लोकांक दोश दिना कारण सरकारान कडक रावपाक न्ही. न्हू खंय खंय एफिडेवीट घेतात ना ते हांगा एफिडेवीट करतात. हांगाय घेतात. तुमी एक सांगता परवरीच्यान म्हापशे येवपी रस्तो थंय येदो व्हडलो तो रस्तो पुलाचे पूल जावपाचो आशिल्लो. लोकांनी विरोध केलो, दुकानदारांनी विरोध केलो, ताका लागून तो पूल जालो ना. आतां लोक व्यापारी हांची लॉबी हे गोंय. एक सांगपाची गजाल म्हाका याद जाता जेन्ना रमाकांत भाई जे आतां कंटेस्ट करता इलेक्शन डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाल्ले म्हाका दिसता सार्दीन त्या वेळार मिनिस्टर जाल्लो गोंय लुईजीन म्हाका याद जायना तेन्ना भाईन हांगा मिटींग घेतिल्ली आनी आमकां सगळ्यांक आपयल्ले प्रतिश्ठीत जांकां म्हणटा तितल्यांक आपयल्ले इंजिनियरांक आनी एक आमी मास्टर प्लॅन करुया म्हटलेलो पण आजून काय मास्टर प्लॅन जाल्लो म्हाका याद ना. तूं खंती आसा? तूं निराश जाला? निराश जावंक जाय कित्याक तुजी सिटीची अशी अधोगती जाता. तूं ज्या शहरान रावता शहराचें कांयच जायना. तूं निराश जावपाक जाय न्ही. न्हू निराश कित्याक लागून जावंक जाय? विकास जायना म्हणून? हय पळय राजू अशे 2 तरेचे मनीस आसतात जांकां थोड्या आपल्या फॅमिलीचोच विकास जाय आसता. ओके. जे आपल्या हेका चल्याक मेवण्याक बायलेक निवडून हाडटात आनी थोडे लोक थोडेच असतात जांकां आपल्या समोर रस्तो बरो जाल्लो जाय आसता तांकां गार्डन जाय आसता. खंयचो विकास म्हणटाय तूं? बरें आनी हांव तुजे म्हऱ्यान येता. तूं घे. आमी जे म्हापसा ल्हानपणीच्यान पळयताले म्हापसा तशेंच आसा आनी लोकांची क्वॉलिटी ऑफ लायफ ती इम्प्रूव जाल्ली दिसना. आनी हितून लोकांनी सुद्दां प्रपोजल घालपाक जाय की आमकां पब्लीक पार्क जाय आमची क्वॉलिटी ऑफ लायफ बरी जावपाक. प्रपोजल हांव तुजे कडेन येता. प्रपोजल घालप आनी लॉबिंग करप ह्यो 2 वेगळ्यो गजाली. प्रपोजल धाडीत रावल तूं पत्र बरय कोण तुका कॅर करना. तुजे कडेन नागरिकांची एक शक्ती जाय जी वचून सरकाराचेर प्रेशर हाडटली आमदाराचेर प्रेशर हाडटली. काम करना ताका धमकी दितली आमी तुका उडयतले म्हणून. म्हापशां अशें जायना. तूं उलय. वायट दिसता की म्हापशें आमी म्हणटा ट्युरिजम नकाशाचेर आसा
पण म्हापशाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार एक आजून पर्यंत गार्बेजचो प्रश्न सुटोंक ना. प्रत्येक कोनशार तो शेखर बाबडो ते सगळे डेली दाखयत आसता की खंय गार्बेज भरल्या, खंय सेप्टीक टँक वता. 7 वर्सां जाली सिवेज आजून तरी चालू जावंक ना. 7 वर्सां जाली सिवेज प्लांट चालू केल्यात, पण तो आजून एक्टिवेट जावंक ना. ही म्हापशाची परिस्थिती. ओके, 7 वर्सां म्हणजे जवळ 200 कोटी थंय स्पेंड जाले. आनी आतां जर परत तुमी चालू करूंक वयसात जाल्यार ती परिस्थिती परत टेंडर काडचें पडटलें रिपेर. ओके, म्हाका विधानसभा इलेक्शन जेन्ना जाता लोकल प्रश्न विचारान घेतात. आतां जेन्ना म्हापशा इतले प्रश्न आहात विधानसभा इलेक्शनान हे प्रश्न डिस्कस जातात काय ना? ऑफकोर्स जातात. मागीर तशें जाल्यार एकच पार्टी एकच कॅन्डिडेट इतली वर्सां कित्याक येता? 25 वर्सां तुमी एक कॅन्डिडेट पळयतात, तो किंवा ताजो चलो, तरी आसतना हे प्रश्न सुटावे जायनात. म्हणजे कितें उणें पडटा? हांव स्वता वॉर्ड नंबर 5 जो कावन्सिलर आसा. म्हाज्या वॉर्डान म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी हांगा पळयल्लें आसतलें. हांवूय एका पॉलिटिशनाचो चलो आनी तेच्याच वॉर्डान हांवूय इलेक्ट जावन येयला. म्हटल्यार आमच्या वॉर्डाची परिस्थिती तुमी पळया आनी बाकीच्या म्हापशाच्या वॉर्डांची परिस्थिती पळया. आमच्या वॉर्डान झोपडपट्टी एक ना, चाळ एक ना, गटराचे कंप्लिशन ऑलमोस्ट 100%. हांव हे कित्याक सांगूंक सोदता की जशें म्हाज्या फ्रेंडान म्हटलां पळय ते इच्छा काम करपाची ही मोस्ट इम्पॉर्टंट. हांव म्हणटा तुमी सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक, तुमी एक्टिविस्ट, तुमी राजकीय फुडारी बी, तुमी सगळ्यांनी मान्य केले की म्हापशेचो विकास फाटल्या 25 वर्सांत जाय तसो जावना. करेक्ट. तशें जाल्यार विधानसभा इलेक्शनान तें रिफ्लेक्ट कित्याक जायना? रिफ्लेक्ट जाता. आतां कांय कारणां खातीर असो एक काळ गेला की लोकांनी ऑप्शन दिले. केन्ना एक मोदीची वेव आसली, जेन्ना BJPची वेव आसली, जावं आनी कितें कारणां, जावं ऑपोजीट कॅन्डिडेट वोट स्प्लीट जाता. ह्या कारणां खातीर वेगळी दर आमी फूल 25 वर्साचो टायम एका टायम कंटिन्युअस धरूंक शकना. एवरी इलेक्शन हॅज टू बी सीन इंडिपेंडंटली. व्हेरी गुड. म्हाका एक सांगात, ही सगळी इलेक्शनां जी पळय आसतात ती खंयच्याय तुमच्या लोकल इश्यूचेर लडपाक जाय. विधानसभेचें इलेक्शन धरया आमी, पूण तो म्हणटा तशें वेव आसतात. एक कधी तरी BJPचे वेव येता, एक मोदीची वेव येता. ताका लागून लोक स्थानीक प्रश्न विसरतात काय कितें? म्हाका दिसता तेणी जेन्ना सांगलें तेणी उत्तरूय दिलें की लोकांक विश्वास आसा, म्हापशेकारांक कोणाचेर पर्टिक्युलर लोकांचेर विश्वास आसा पळय तांकां लोक मत मारतात. म्हापशेकारांनी फाटल्या ह्या 25 वर्साच्या पयलीं कितें हांगा राजकारण जातालें, धमकीचें राजकारण जातालें, मोडपाचें राजकारण जातालें, तुका बेश्टोवपाचें राजकारण जालें, हें पळयलेलें आहा. तितूनसून म्हापशेकार वयर सरलेले आहात आनी आयज म्हापशेकार फियरलेस जावन वोटींग करतात. आनी म्हापशेकार खबर आहा, सगळ्या म्हापशेकारांक जर पळयशीत बेश्टेच 25 वर्सां आमी निवडून दिना. म्हापशेकाराचो जो भारतीय जनता पार्टीचो सीट येता म्हापशान निवडून, तो कित्याक येता? चल्ल्या उदरगत. हां, अपेक्षा आहा, सगळ्यांची अपेक्षा आहा. जशें वाडटा पळया, जशी एक बाबा एक AC गाडी घेतली की व्हडली गाडी घेवची कशी दिसता, जशी आपली परिस्थिती वाडटा तशी अपेक्षा ना म्हणिना आनी अपेक्षा आसपाकूय जाय. पूण म्हापशान कांयच जायना ह्या मताशी हांव मताशी विरोध. एक सांग, म्हापशेकार वोटींग करतात, जावं ते म्युनिसिपालिटीक, जावं विधानसभेक, जावं लोकसभेक, हाजो ट्रेंड कसो आसा? म्हापशा ट्रेंड कसो आसा? 2 गोश्टी म्हापशा. एक म्हणजे मेंटल स्लेवरी वाडल्या, ओके, आनी दुसरें जें आसा पळय ते हांगा इलिगलिटीज वाडोवंक दिल्या. आनी एका सायडीन वाडोवंक दिवप आनी दुसऱ्या सायडीन ब्लॅकमेलिंग करप की तूं मतां घालना जाल्यार तुजें आमी मोडटले. हे सर्रास म्हापशा पळोवंक मेळटा. हें सगळें देशभर चल्लां. देशभर चड म्हापशा कित्याक म्हापशा जे इलिगलिटीज आसा ती अवाढव्य आसा वाडिल्ल्यो. बरें, हांव नारायण राठोडा कडेन वता. हे सगळे न्ही पॉलिटिकल इंट्रस्टान उलयतात. हो शिवसेना ताका BJPचेर टीक करपाचें आहा, हो काँग्रेस मातसो भीत टीक करता, कारण ED सद्या चल्ल्यात. म्हाका तुजे कडल्यान जाय की म्हापशा सिटीचो लोक वोटींग करता तो कर्तव्य दक्ष नागरीक म्हणून वोटींग करता काय कितें? काय वेरियस लॉबीज, BJPची वेव आयली, हाजी वेव आयली, ताजी वेव आयली, तुमचो काय थोडे पयशे घेवन वच करतात वोटींग? म्हापशेचे लोक वोटींग करतात ते विचार करून करता अशें म्हाका दिसना. जशें हेंच्यांनी म्हटलें एक वेव येता, त्या वेवी वांगडा व्हांवून ते जी ल्हार येता त्या ल्हाराच्या बरोबर सरसकट व्हांवून काही लोक वयतात. काही जाणांक पयशांचें आमीश दाखयले वयता आनी जो रिजल्ट येवंक जाय मतपेटीनसून तो रिजल्ट येना. आतां म्हापशेचेंच उदाहरण मी घेतलें जायत जाल्यार म्हापसा ही कमर्शियल सेंटर. म्हापशा कोट्यांनी रुपयांचो वेव्हार जाता आनी जगा वयले पर्यटक ट्युरिस्ट हांगा येतात आनी म्हापशाक पळयतात. पण म्हापशें पळोवंक गेल्यार सामकें
खरोखर दयनीय अशी अवस्था म्हापशेची जाल्ली आसा. ती जावपाक कारणीभूत कोण? तर जे निवडून येतात ते तेचेर लक्ष दिनात. हांगासर कितें जालां, स्वार्थ फुडें येता. काही जाण तो पार्टीचो स्वार्थ आसता, पार्टीचे भले जिंकतात, म्हापशेचे भले जितिनात, लोकांचे भले जितिनात. गुड. हेतून अमोल तुजे कडेन येता. तूं एक एक्टिविस्ट. इतले सगळे पळय जे प्रश्न निर्माण जाल्ले हांगा, त्या प्रश्नाचें पडबिंब ह्या लोकसभा इलेक्शनाचेर पडटलें. पहिले म्हणजे सगळ्यांनी डेव्हलपमेंटचो एक शब्द काढलो, सगळी कडेन काढतात. सो डेव्हलपमेंट हो शब्द व्हेरी लूज शब्द. म्हणजे डेव्हलपमेंट म्हणजे हांव डेव्हलपमेंट म्हाका म्हजो स्पेसिफीक प्रश्न तुका आसा की इतले सगळे म्हापशां प्रश्न आसात, ते प्रश्नाचें रिफ्लेक्शन ह्या लोकसभा इलेक्शनाचेर पडटलें. ना, अशे सगळे कडेन प्रश्न आसात, पूण रिफ्लेक्शन जाता म्हणटा पळय तशें तें एक 10 ते 15% रिफ्लेक्शन जातलें. बाकीचे सगळे कोण पार्टी खातीर वोट करता, कोण वेव खातीर वोट करता, कोण स्वार्था खातीर वोट करता, पयशा खातीर करता. आनी ताका लागून जे पळय आज पर्यंत जे कितें 25 वर्सां आसूं किंवा 30 वर्सां आसूं ते निवडून येता बेजिकली बिकॉज ऑफ. हांव आतां राजेश नार्वेकर. राजेश, वोटींग कशें करपाक जाय? तूं एक आदर्श वोटींग पॅटर्न कसो आसता? वोटींग कशें करपाक जाय तूं म्हणशीत. एक जर समजा उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचो कोण उमेदवार आसा, नरेंद्र मोदी आसा, उत्तुंग व्यक्तिमत्व, ताजे मुखार कोण ना, ताका पळोवन तूं वोटींग करतलो? उत्तुंग व्यक्तिमत्व जो देश राखू शकता, हय, नरेंद्र मोदी. ताजे मुखार दुसरे कोण ना. मेन हांगा गोंयांत कितें जाता आनी खास करून म्हापशांत पार्टी पळोवन लोक वोट करता आतां. कित्याक तूं जर आमचो इतिहास काडून पळयशीत, जे आमदारांची नांवां काडून पळय, किंवा उत्तर गोवा जे लोकसभेक रावल्ले ते पळय, असो एकय उमेदवार ना जो एक आपूण स्वता सेल्फ मेड आनी एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व की बाबा पार्टी खंयची आसूं तेका आमी वोट करता. पळय, तुका हांव आतां स्पेसिफीक प्रश्न विचारता, कारण तूं राजकारणान ना, प्रत्यक्ष राजकारणान ना. तुजे मुखार 2 सॉलिड कॅन्डिडेट आहात. ते उत्तुंग न्ही तूं खंयच्या वेळान सांगता. एक आसा श्रीपाद नायक, जो BJPचो संस्थापक सदस्य, जो फाटलीं 6-12 वर्सां मंत्री आसा केंद्रांत. ताजेर मोदींचो पूर्ण विश्वास आसा. ताजेर गोंयची भाजपा ताजे फाटल्यान उबी आहा. ताका गोंय म्हळ्यार कितें तें खबर आसा. दुसरो आसा रमाकांत खलप, एक एडवोकेट, राजकारणान भितर एक धुरंधर व्यक्तिमत्व अशें ताका म्हणूं येता. फाटलीं कितलींशीं वर्सां तो, हांव तर अशें म्हणून सामको तरूण आसतना जेन्ना तो आमदार जावन ताजे नंतर तो सतत क्रियाशील रावला. हे 2 उत्तुंग व्यक्तिमत्व तुजे कडेन आहा. तूं म्हणटा की उत्तुंग व्यक्तिमत्व ना. ना, म्हजो कॉन्सेप्ट उत्तुंग म्हटल्यार दुसरो आसा. अरे दुसरो हांव तुका दिलो मरे, नरेंद्र मोदी. ना ना ना, हांव लोकल तूं आतां उलयता म्हणटा, हे 2 तुवें सांगले. आतां हांव तुका एक सादें सांगता. तूं म्हणटा तशें रमाकांत भाई आमचोच कलीग एडवोकेट, तेज्या बद्दल वादूच ना. पण ते जेन्ना मिटींग घेतात, तुमच्या पेपरान येता, चॅनलार दाखयतात, तितल्याच लोकां भितर ते उरता. अरे तुका विचार घरावर कोण तरी पक्ष जाय. अरे पळय, तो पळय तुजें अशें म्हणणें की रमाकांत खलप जे कितें विचार म्हणटे सर्वसामान्य लोकां कडेन पावनात. अरे अशें कितें? अरे इतली मिडिया स्ट्रॉंग आसा गोंयांत, इतले पेपर आसात. सांगता सादे, आज म्हाज्या घरा BJPची 3 पॅम्पलेट्स येयल्या, बुक्स आयल्या, ह्या आयल्या, तांची मनशां आयल्या आनी तूं म्हणटा ते ताणी म्हणलें तशें राजेश बाब पळय 2 तरेचे इलेक्शन ह्या वेळा BJP सामकी स्ट्रॉंग आपली सगळीं आयुधां घेवन वेंचणुकेन देंवल्या. तातूंत भितर सगळ्यान व्हडले तांचे कॅडर, कार्यकर्त्यांचे जाळें सामकें जोरदार. सगळ्या मंत्र्यांक कामाक लायल्यात, आमदारांक कामाक लायल्यात, आनी ते सगळे सामके जिग्गू किंवा मरू ह्या पद्दतीन ही इलेक्शन लढटात. दुसऱ्या अर्दान काँग्रेस तूं जाणा, तांचे फंड गोठयल्यात, तांचे कडेन पयशे नात, तांचे कडेन कार्यकर्ते नात. जितले आमदार आशिल्ले तातूंत भितले 8 आमदार BJPन पळोवन व्हेले. तांचे कडेन कशें आसतलें? तर तुजे सारके विचारी मनशाक सांगपाची गरज आहा की बाबा हांगा खलप आसा, हांगा श्रीपाद आहा, पळोवन तुका खबर आहा न्ही श्रीपादाची मतां कितें आहा ती. तूं विचारी मनीस, तुका कित्याक गरज आहा खलपाचे पॅम्पलेट येवपाची? म्हजे इंडिविज्युअल वोट हांगा कावंट जर जावचें ना, निवडून कोण येतलो तें पळोवंक जाय. निवडून जर येतलो जो पक्ष घट आसा, आतां फाटीं हेंच्या अध्यक्षान तो पक्ष घटा म्हळ्यार BJP घटा, म्हाका दिसता. सो BJPचो कॅन्डिडेट जिखून येतलो अशें तूं म्हणटा? तें हांव सांगिना. हांव एकूच सांगता तेंच्या अध्यक्षान पयलीं पळया कितें सांगलें. उमेदवार डिक्लेअर जावंक नासले,
आमचे चिन्ह आसा व्हेरी गुड सांगले सांगलें. ते दिसा तुमच्याच पेपरार हांवें वाचलें तेणी सांगलें 1725 बूथ आसा अख्ख्या गोंयांत त्या सगळ्यान आमच्यो बूथ कमिटी आसा आनी ताका आपलो पर्सनल टच आसा 50 लिडर म्हण ताणें अपॉयंट केल्या दर पानाक एक तांचो ते कार्यकर्तो आसा important. सारकें हय उलय आयका ते इम्पॉर्टंट ना तुजे कडेन येता हांव जेन्ना म्हापशेचो मुद्दो आयलो तेन्ना उलो मेळनाशिल्लो तो बाजूक दवरता पण तुवें एक मुद्दम एक बरो विशय काडलो मोदी ना जाल्यार कोण हो म्हत्वाचो इशू आनी हो इशू चड चलयला म्हणल्यार खरो मिडियान मोदी ना जाल्यार कोण हांव तुमकां फाटीं व्हरता गोंयांत पोर्तुगीज राजवट आसली थोडे लोक अशें म्हणटाले ते पोर्तुगीज होता आमचें जातलें कशें मागीर कितें जातलें सगळें झगडटाले मारामारी जातली पूण गोंया प्रोग्रेस जालें देशाचेर तशेंच जाल्लें अरे ब्रिटीश वतकच फुडें देशाचें कितें जातलें मागीर प्रश्न आयलो इंदिरा गांधी जेन्ना पीएम हिस्ट्री सांगनाका बी स्पेसिफीक गोंयचे स्पेसिफीक येता मनोहरभाई आशिल्लो सीएम ना ते हिस्ट्री नाका आतां पीएम तुजी म्हाका स्पेसिफीक बीजेपीच्या लिडरशिपीचेर कमेंट जाय हां आतां पीएम जातकच लिडर आसा ना कित्याक आतां पीएम कितलेच जाण केजरीवाल भितर उडयला मोदी भियेला म्हणून भितर उडयला अरे अशें कितें होच मुद्दो न्ही तो अरे हांगा कोर्ट आहा कन्विक्ट जाल्लो आसा राहुल मांबरे पळय हांगा कोर्ट आसा हायकोर्ट आसा सुप्रीम कोर्ट आहा हायकोर्टान क्वेश्चन केला तुमच्या लिडराक तुका भितर उडयला तूं रिजायन कित्याक जावना राजूभाई इतलेच मुद्दे हायकोर्टानूय काडल्या कालचो जो हियरिंग जाला ताणें सांगला तुवें भितर कित्याक उडयला हे ताणें इडीक मागला दिसता इलेक्शना खबर आसा युअर रायट सो सगळ्यांक खबर इलेक्शना न्ही हांव तशें म्हणना हांव तुका उलयता तें अशें गोंयान भितर जेन्ना वोटींग जातलें केंद्रांतलो बळिश्ट ताणें म्हणटा तसो ताकदवान करिश्मा आशिल्ल्या लिडराक पळोवन वोटींग जातलें गोंयान जें वोटींग जातलें तें इंडिया एक परिवार म्हणून आसा आतां फुडलें वोट आसा इट्स नॉट अबावट मोदी आनी इंडियेचो परिवार हाजेर वोटींग जावपाचें आसा देश आमचो कॉन्स्टिट्यूशन दवरपाचें ताजेर वोटींग जावपाचें आसा 2014 कॉन्स्टिट्युशनाचेर तूं उलयला हांव तोच मुद्दो घेता म्हाका तुजे कडेन येवपाचें आहा शेख बाब म्हाका सांग भारतीय घटना भारतीय संविधान सांगता सगळ्या लोकांक एक सर्व धर्म समभाव भारतीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस हातूंत भितरली खंयची पार्टी सर्व धर्म समभाव पाळटा आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे प्रधानमंत्रीन सांगलां की कॉन्स्टिट्यूशन कोण चेंज करपाक शकना इवन स्वता आंबेडकर साहेब बीन येयले जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक शकना पूण तेंचे थोडे लिडर्स पार्टीचे लिडर्स अशे वक्तव्य दिता आनी ते डावट क्रिएट करता सो दॅट इज हाव पीपल आर गेटींग फियर्ड म्हणजे तांकां एक भंय दिसता की संविधान गेलो जाल्यार आमचे रायट्स वयतले काय तशें एक परसेप्शन क्रिएट जाल्लो आहा सो म्हाका दिसता की प्रधानमंत्रीन जे आसा पळय आपले पार्टीचे जे लोक हें करता संविधाना बद्दल म्हाका स्पेसिफीक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्युशनाचो प्रश्न आयला बीजेपीन एक तांचो एक मेन प्लॅंक आसा की सगळ्यांक एक कायदो समान नागरी कायदा आर यू सपोर्टींग इट म्हणपाक बरें दिसता तें पूण वॉट यू आर सेयींग शूड बी तुमचे एक्शन्स जे आसता ताका ते कोरिलेट जावपाक जाय जाल्यार तेजेर विश्वास बसता बरें राजेश म्हाका सांग घटना हो इशू ह्या वेळार सामको लोकसभा इलेक्शनान चर्चेक आयिल्लो आसा घटना ही पवित्र आसा अशें मानतात पूण अशें मानले तरी फाटल्या 25 वर्सांत 100 वेळा घटना बदलल्या 120 वेळा टू बी व्हेरी प्रिसायज अशे परिस्थितीन घटना हो जो पळय कितें विशय आसा ताका कितलो इम्पॉर्टन्स आहा पयलीं तूं पयलीं सांगलें तेजें समान नागरी कायदा हितून कितें नवें ना आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आर्टिकल 44 आसा ते स्पश्ट म्हणटा स्टेट शाल एन्डिवर की कॉमन युनिफॉर्म सिवील कोड सगळ्या टेरिटरीन इंडियेच्या लागू करूंक जाय हितून कितें घटना बदलपाचें ना दुसरें आतां म्हाका सांगा घटना म्हणून आतां जो बोवाळ चल्ला तो कितें घटना म्हटल्यार कितें कॉन्स्टिट्युशन म्हटल्यार कितें हांव तुका सांगू काँग्रेसचो सावथ गोवा कॅन्डिडेट कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीसान इशू काडला की ही घटना आमच्या तकलेर थापल्या आनी तो स्पेसिफीक म्हणटा तातूंत गोंया खातीर कांय ना इतल्या खातीर तो म्हणटा गोंय ल्हान राज्य सांबाळप सोंपें आसा आनी डिफिकल्टी आसा ल्हान आशिल्ल्यान केंद्राचो येदो व्हडलो दबाव आसा की आमची आयडेंटिटी आमी लूज करत आहात सो घटनेन आमकां थोडे तरी तरतूद करपाक जाय आशिल्ली लायक नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स गोंय प्रोटेक्ट करपाक तेच हांव म्हणटा घटना म्हणून तुमी हो शब्द चड करून आतां कोर्टांनी आयकूना आमी एडवोकेटी उलयना पण रस्त्यार आयकूंक मेळटा घटना म्हणून तेन्ना हांवूय गोंधळान पडटा हांवूय चुकला काय कितें हांवें परत वाचचें काय कितें घटना म्हटल्यार कितें घटना म्हटल्यार सादें इट फ्रेम्स फंडामेंटल पॉलिसीज
कितें प्रोसिजर प्रॅक्टीस देन फिक्स ड्युटीज ऑफ द तुका गव्हर्मेंट. स्पेसिफीक इशू हांव विचारला. घटना हो ह्या इलेक्शनान इशू जाला, तूं ताजे संदर्भात कितें म्हणटा? जे तुवें सांगलें पळय कोणे कॅन्डिडेटान वक्तव्य केल्लें, आर्टिकल 2 कितें म्हणटा कॉन्स्टिट्युशनचें, तूं जर हें दुसरे एरिया एक्वायर करता आमची कंट्री तर तेका घटनेन येता ती आर्टिकल 2 प्रमाणे. त्या प्रमाणे आमचे गोवा आयले. हांव तशें म्हणना गोंयाक स्पेशल स्टेटसाची तरतूद करपाची गरज आसा काय ना? तशें जाल्यार सगळे स्टेट उठ्ठले न्हय. ओके, तूं म्हाका सांग, म्हाका सांग गोंयाक गोंयचें अस्तित्व 60 वर्सां जालां गोंय मुक्त जावन. गोंय आमी म्हणटात पूर्ण राष्ट्रीय प्रवाहान पूर्ण विरघळून गेला. गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिवपाची गरज आसा काय ना? ना, क्वेश्चन हो ना की स्पेशल स्टेटस दिवपाक जाय की ना. क्वेश्चन आसा की जेन्ना एक स्टेटमेंट केल्लो 11 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं प्रायम मिनिस्टरान की आमी गोंयाक स्पेशल स्टेटस दितले, ह्या 10 वर्सान तांकां कित्याक तो दिवंक गावंक ना, कित्याक दिवंक जावंक ना? आनी जर स्टेटस दिवपाक तांकां इंटेन्शन आहा जाल्यार इतले 10 वर्सान वॉट हॅड स्टॉप देम फ्रॉम गिवींग द स्टेटस? तूं कितें मानता? तुजो पार्टी जर फाल्यां पावराचेर आयली, will you pressurize the leaders to give special status to Goa? Our statements with respect to status of Goa have been made clear since before. पण तुझ्या खंयच्याच लिडरान फक्त सांगलां आनी तुज्या लिडरान अशेंय सांगलां स्पेशल स्टेटस आमी दिवचे ना म्हणून. आमी ना, म्हाका आन्सर करूं न्ही सर. ओके. Without when see if my party leader has said that special status is something that is not required for Goa, I will stick by it. My question back to you is, when Prime Minister, when he wasn't Prime Minister of India, he made a statement that he will give special status to Goa. Why in the last 10 years he has not given the special status, that this issue has to come back again? आणि परत तो तीच स्टोरी 10 वर्सां रिपीट करता. तू खबर ना, इलेक्शना पयलीं एक असतात मागीर एक वेगळें. आय एग्री, इलेक्शना पयलीं बीजेपी प्रॉमिस करता आनी डिलिव्हर केन्नाच करिना. स्पेशल स्टेटस हो परत एकदा ह्या इलेक्शनान चर्चेक विशय आयला. तुका कितें दिसता की गोंय प्रोटेक्ट जावपाक जाय अशें जर सगळे म्हणटात जाल्यार गोंयची हितराक्षण करपाची गरज आसा? स्पेशल स्टेटसाचेर सांगच्या पयलीं एक मुद्दो तुमी काडलो पळया, कॉन्स्टिट्युशन. आनी जशें आमचे एडवोकेट राजेश नार्वेकर जे एडवोकेट आसात, जज आसले ते, तेंच्यांनी काडलोसो. आयज येयल्लो गेल्लो कॉन्स्टिट्युशन उलयता. आयज कितें जालां, काँग्रेसी कडेन कांय मुद्दे ना म्हणून कॉन्स्टिट्युशनाचो भंय घालता. आनी तांकां एक संवय जाल्या, बाणावले एक उलोवप, बाणस्तारी एक उलोवप आनी बिचोले एक उलोवप. म्हणून तितून कांय तथ्य नासता. म्हणून म्हणटा न्हय, आतां जेन्ना हेंचो कॅन्डिडेट कॅप्टन विरियतो जेन्ना म्हणटा की कॉन्स्टिट्युशन आमच्या तकलेर मारले, हो इन्सल्ट न्हू सगळ्या गोंयकारांचो, जे स्वतंत्र सैनीक आसलो तेंचो आनी जे आमी भारतीय म्हणटात तेंचो इन्सल्टूच. दुसरी गोश्ट, मोदीजींनी जेन्ना सांगलेलें की स्पेशल स्टेटस गोंयाक दितले म्हणून, गोवा जेन्ना आमी जेन्ना लिबरेट जाले गोंय पोर्तुगीजांसून, आमच्या कडेन एक स्पेशल कायदे आहात. आमी अजून समान नागरीक कायदो म्हणटा. आसा की ना देशान नासले ते आसा पयलीं पासून, ते कंटिन्यू केला, खंय चेंज केला ना. आनी स्पेशल स्टेटस म्हणजे कितें, आमी 370 दिवन कितें जालां तें पयलां. पूण ह्या 10 वर्सांक ज्या भारतीय जनता पार्टीचे मोदी लेड गव्हर्मेंट आसले तेणी जवळ 35,000 कोटीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारलो. मग रितेश म्हाका एक सांग, स्पेशल स्टेटस दिवपाक जाय काय ना हो एक वादाचो मुद्दो. पूण गोंय हितरक्षण करपा खातीर जे कितें कायदे जाय, आमकां घटक राज्य मेळटगीर ते सगळे कायदे स्टेट गव्हर्मेंटान करूं येतात. फॉर एग्जाम्पल शेतां कन्वर्ट जावपाक जायना, भायले लोक जे पळय हांगा येतात तांचेर कांय कायदेशीर मर्यादा, गोंय सांबाळपाच्या नजरेन गोंयच्या लोकांक उद्योग करपाक, रोजगार करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हे सगळे कायदे करपाक शक्य आसतनाय बी फाटल्या घटक राज्या नंतर फाटल्या 25-30 वर्सांत कितें जालें पळय, कितें आसा, एक म्हणजे लँड बँकींग सारके कायदे जावंक जाय. जशें हांगा कोमुनिदाद जी पोर्तुगीजांनी हाडिल्ली, म्हणजे पोर्तुगीज राजवटीन कोमुनिदाद म्हणून केल्ले, वीच इज लँड बँक. सो लँड बँकिंगा सारके कायदे जावंक जाय. अशे बरीचशे आसा ज्यो आमी गोंया खातीर करूंक शकता. पुणून आमचो आवाज दिल्ली मेरेन पावना. म्हणून ह्या इलेक्शनाक जशें आमकां सिविक्सान शिकयलें, आमी व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली करुया नाका की प्रधानमंत्री कोण, सिविक्सान आमकां तें शिकोवंक ना, 8वेचो बूक तो. पूण आमी आज विसरल्या की सिविक्सान कितें शिकयलां, आमी आमचो रिप्रेझेंटेटीव चूज करप आनी धाडप, जो आमच्या खातीर थंय आवाज उठयतलो.
थंय मागीर कोण जातलो ताका प्रक्रिया आसा आनी त्या प्रक्रियेक डेमोक्रेसी म्हणटा. म्हणून आज जेन्ना आमी विशय येता घटनेचो तो हाज्या खातीर येता कारण प्रिएम्बल इज सेक्युलर पूण दुसरी जे पक्ष आसा ते म्हणटा हिंदू राष्ट्र करतले. ते कशें करतले म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनाक खंय तरी खतरा आसा. ओके हांव आतां अमोल नावेलकर. अमोल हे कितें हिंदू राष्ट्र तुका जाय मरे? ना हांव हिंदू राष्ट्रा बद्दल उलयना. ना हिंदू राष्ट्रा बद्दल हांव तुका स्पेसिफीक प्रश्न ना तुका घटना बदलपाची भिरांत आसा काय ना? ना हांव घटनेचें उलयना कित्याक तूं ताजे पयलीं जो मुद्दो ना काडिल्लो तो मुद्दो कारण तो फाटलो मुद्दो ना घेना. तो स्पेशल स्टेटसाचो मुद्दो कित्याक आमी झगडल्या स्पेशल स्टेटसा खातीर. कित्या खातीर रिजन कितें स्पेशल स्टेटस कित्याक जाय की आमची लँड प्रोटेक्ट करपा खातीर जाय. जशी नॉर्थ इस्टर्न स्टेटीनय आसा 370 काडले ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेटीन अजून आसा कळ्ळें. हांव उत्तराखंड करता आतां बरें फॉरगेट अबावट रेजिडेन्शियल लँड एग्रीकल्चर लँड सिलींग कित्याक ना अजून गोंयांत. एग्रीकल्चर लँड घेतलो जाल्यार तूं एग्रीकल्चर करपाक जाय आनी एग्रीकल्चरूच करपाक जाय हें ना. दुसरें म्हणजे लँड सिलींग एक्ट ना. फॉरगेट अबावट अर्बन लँड सिलींग बट लँड सिलींग एक्ट अजून कित्याक ना हो म्हाका प्रश्न पडला. आमचो नारायण बाब राठोड एक पत्रकार म्हणून परत तुजे कडेन येता. बीजेपी कडून तूं बीजेपी कडेन पळयता आनी तूं कशे तरेन पळयता? एक हिंदू पक्ष म्हणून पळयता. बीजेपी जरी ती एका धर्माची पार्टी नासली तरी इन्क्लिनेशन हिंदू समाजा कडेन आसा. आनी पळोवंक आमकां दिसता की ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या प्रचाराक राम मंदिर येवंक जायना. राम मंदिराचो इशू थंय कित्याक येता? राम मंदिर जालें सगळ्यांच्यो भावना कितें आहा त्यो पूर्ण जाल्ल्यो आसा पूण इलेक्शनान त्याचो उपयोग जावंक जायना. जर करता जाय जाल्यार हिंदुत्व तुमी वापरता तें जावंक जायना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हें जाल्यार ह्या संदर्भांत गोंयच्या स्पेशल स्टेटसा संदर्भांत गोंयच्यो ज्यो जमिनी आसात त्यो दिल्लीकार आनी भायले लोक घेतात आनी गोंयकारांक जाय जर 100 स्क्वेअर मिटर जागो जाल्यार मेळना. ही आज परिस्थिती आहा. तेचेर लक्ष दिवंक जाय सरकारान. म्हाज्या सारक्या मनशाक जर जागा जाय जाल्यार आज मेळना. आमचे कडेन करोडो रुपया नात तर तेची वेवस्था आमच्या सरकारान करूंक जाय न्ही. गोंयच्या लोकांक जर जागो ना आमचे प्रधानमंत्री सांगतात प्रधानमंत्री निवास योजना हें तें सगळें आयकूंक येता पण प्रत्यक्षान तें कितें आसा? ओके ट्युशनाचे जेन्ना गजाली करतात तेन्ना सर्व धर्म समभाव हो आमचो एक मेन देशाचें एक आधार मूल्य ताका तुमी छेद दितात अशें दिसना तुका? अजिबात दिसना. कित्याक आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी जेन्ना उलयता खंयच्या हेका तेन्ना 140 करोड लोक म्हणटा सगळ्या देशाक म्हणटा. आनी कुणी जर म्हटलें हिंदू राष्ट्र म्हटलें म्हणून तें हिंदू राष्ट्र जाता? म्हाका सांग वायनाडाच्या सभेन राहुल गांधीच्या सभेन पाकिस्तान जिंदाबादच्यो घोशणा दिल्यो. पाकिस्तानचे फ्लॅग आसले काँग्रेसचे फ्लॅग कमी दिसले. हांव तुमकां दाखयता हांव तुमकां दाखयता न्हू. आय हॅव अ व्हिडिओ डायरेक्ट म्हाका एक सांगा टिपू सुलतान जयंती जाता कर्नाटकान काँग्रेस येयना फुडें तर पाकिस्तान जिंदाबाद चल्ली जाता. हां म्हाका एक सांग न्हू कित्याक हें कितें मागीर कितें पाकिस्तानाक जॉयन करपाचें आसा? सांग म्हाका सांग हे पाकिस्तानाक जॉयन करपाचें आसा? हे पाकिस्तानाक जॉयन करपाचें? हां कांयच ना हिटलराचें सरकार कोणाचें ना. नरेंद्र मोदी लोकांनी निवडून हाडलेलें सरकार आसा. लोकांनी निवडून हाडलेलें सरकार आसा. काँग्रेसचें सरकार मरे कर्नाटकाक कोणाचें सरकार? कित्याक कुणी उडोवपाचें? कर्नाटकांतून आमी उडोवपाचें? लॉ कोणा कडेन? होम मिनिस्ट्री कोणा कडेन? कर्नाटकाची. हेंच खबर ना. हेंच पयलीं खबर ना. पयलीं हें शिका. उगीच हिटलर आनी उगीच कितें म्हणू नाका. म्हाका सांगा तुमच्या कर्नाटकात तुमचो अलायन्स पार्टनराची सभाले पहिली प्रायम मिनिस्टरान ओपन सभेन स्टेटमेंट केला की मुस्लिम घुसपेट आणि इन्फिल्ट्रेटर म्हणून. आणि तू कशें म्हणू शकता? खंयचे मुस्लिम? बांगलादेशी मुस्लिम घुसपेट म्हटल्या. घुसपेट न्हू ते घुसपेट न्हू. बांगलादेशी मुस्लिम घुसपेट न्हू. सांग ते कित्याक बांगलादेशी म्हटला बांगलादेशी घुसपेट न्हू. पाकिस्तानी घुसपेट न्हू. म्हाका सांग कोण करताले? कोण करताले? कितें सांगू नाका. कोणाक सांगू नाका. तुमी पिक्चर मरे हांव एकटो आसा. राहुल बाब हांव एकटो सांग तुमी पिक्चर घालता. टीआरपी म्हाका नाका. आणि पीसफुली डिफेंड करतालो. कितें सांगितलें आयकूंक हांव आयकत ना न्हू.
हांव सांगता हिंदू राष्ट्र कोण तरी उठता हिंदू राष्ट्र म्हणटा म्हणून जाता आतां शिवसेनेचे सदांच म्हणटा हिंदू राष्ट्र आयज ते काँग्रेसीन लागून भितून गेला ते दुसरी गोष्ट सांग मरे आतां हिंदू राष्ट्र जातले म्हाका सांग हांवें जेन्ना मुद्दो काडलो काँग्रेस जेन्ना कर्नाटकान जिखून येयली पाकिस्तान जेन्ना पाकिस्तानचे फ्लॅग दिसले तेन्ना कितें जालें तेन्ना आमी कितें म्हणटले सगळें रे हे व्हिडिओ आहात मरे कितें आतां म्हणटा सांग बीजेपीचे आसता पळय ते व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी चड आसा थंय सगळे येताय पाकिस्तान जिंदाबाद बी मुद्दो आसा तांचोच MLA काय MP तो हेगडे म्हणून तो म्हणपाक आमी कॉन्स्टिट्युशन चेंज करतले ऑथॉरिटी ताका आसा MP काय MLA तो हेगडे म्हणून मागीर आनी एकटो म्हणून उठलो तो म्हणलो आमकां हिंदू राष्ट्र जाय बीजेपी कितें केलें काय ना काल कर्नाटकात ग्रेट केसी इतल्यो जाल्यो MP तांचो सिटींग MP देवन्ना काय कोण तो रेवंडा तो उठलो जर्मनीक पावलो कसो धाडलो आका बीजेपीन भायर होम मिनिस्टर कोण अमित शाह कसो गेलो भायर तो जेन्ना वेस्ट बेंगॉलात संदेश कली जाले तेन्ना सगळे ओगी कित्याक बसले संदेश कली जाले तुमची पार्टनर ती अलायन्स पार्टनर ममता बॅनर्जीचो मनीस संदेश कली ताणें मास रेप केलेले तेंच्यांनी मास एक मेसेज गेला सगळे ते एम्युनिशन गावले सगळे इलिगल रिलीज गावले तेचे कितें जालें बरें ओके आतां तुमी उलयले न्ही आतां थंड मनशाक हांव उलोवपाक दिता तेंच हे मरे मुद्द्या वयल्यान मुद्द्यार पावपाची प्रकरणां तितून तुमी आमकां विटनेस म्हणून वर्षात मागीर हय राजू पळय सेक्युलर हो शब्द कॉन्स्टिट्युशनान ना घाला तो घाला हय एक्झॅक्टली जेन्ना आसता खंयच्या एक्टाचे इट नीड नॉट बी इन एक्ट लक्षांत दवर ओके हय तो इंदिरा गांधीन घातलो तुका तो आशिल्लो जाय काय नाका खंयचो सेक्युलर बाकीचे जे इतले आसा तूं जर आमचे प्रिएम्बल न्हू सगळे बाकीचे आर्टिकलां वाचीत त्या शब्दाचो स्पेसिफिकली गरज राजू म्हजो तुका एक स्पेसिफीक प्रश्न आसा तो असो की आमचो देश फाटली जी पळय कितें 60-70 वर्सां चल्ला तो एका विशिश्ट ध्येयान प्रगतीशील तत्वां घेवन मुखार चल्ला ही प्रगतीशील तत्वांचो एक भाग आसा सर्व धर्म समभाव ही तत्वां फुडें आसची चड घटमूट जावची हें तुका दिसता काय ना पर्सनल तें कॉन्स्टिट्युशन तें म्हाका तूं कॉन्स्टिट्युशन सांगनाका फ्रेम तूं आदवोगाद कसो उलयना आदवोगाद कसो उलयना हांव तुका सांगता आमी वाद घालपाची गरजच ना कॉन्स्टिट्युशन फ्रेम करपाक जेन्ना कमिटी काडली 299 मेंबर आशिल्ले लक्षांत घे त्या 299 मेंबरान 255 मेंबर हिंदू आशिल्ले 85% कॉन्स्टिट्युशन ड्राफ्टिंग कमिटीन हिंदू आशिल्ले त्या वेळांनीच हिंदूंनी घालूंक मेळपाचें थंय की इंडिया इज भारत न्हू इंडिया इज हिंदुस्तान म्हणून येता आसले किंवा आनीक अशी आर्टिकलां घालूं येता आसली की कालांतरान हो देश हिंदुत्व राज्य हिंदुत्ववादी जातलो तशें केलें ना आनी हिंदुत्व ह्या शब्दाची व्याख्या आजून खंयच्याच कोर्टान करूंक ना हिंदुत्व म्हटल्यार कितें हांव जाल्यार अशें म्हणटा आनी हांवें बरयलां सुद्दां खंय तरी की 255 299 ते 255 जे हिंदू असले तेणी असो हट्ट धरलो ना की बाबा ना हिंदूचेच राष्ट्र हांव तुजे कडेन स्पेसिफीक येता तूं एक मायनॉरिटी कम्युनिटींतलो एक शिक्षीत भुरगो तूं चार्टर्ड अकावंटंट हें सगळें जेन्ना पळयता तेन्ना तुज्या मनान कसल्यो भावना येतात वॉट आर युअर सेंटिमेंट्स आर यू फियर्ड आर यू नो हेल्पलेस रेस्टलेस एब्सोल्युटली म्हाका भंय कसलोच ना हे देशान म्हाका हक्क आसा हे देश म्हजे आनी म्हाका तितलेच रायट आसा जर कोणाक दिसता की हिंदू राष्ट्र केल्ले बरें आसा जाल्यार डेमोक्रेसी सेक्युलर आमचे डेमोक्रेसी तेचे परस जर ते बरें आसा जाल्यार ते ट्रान्सपरंटली लोकां मुखार येवचें की हिंदू राष्ट्र म्हणजे कितें जातलो हितून कोणाचे हक्क कशे आसताले मुस्लिमाचे कशे आसताले दलिताचे कशे हे सगळे ट्रान्सपरंटली जावपाक जाय हे वक्तव्य फक्त इलेक्शनाच्या टायमाचेर एक यूज करून वोट बँक हे करपाक केल्ले सारकें न्हू आमी प्रोग्रेस करपाक जाय जाल्यार ट्रान्सपरन्सी आमची आसपाची तुजे कडेन येता एक बरो प्रश्न काडलो इलेक्शन जशें आयलें न्ही की लोकांक भुलोवपाचे अशे कांय मुद्दे काडटात आतां हिंदू सद्या मातशे चड एक्टीव जाले देशान सो हिंदूक जें कितें बरें दिसतलें ते मुद्दे काडटात तर तुका कितें दिसता इलेक्शनान भितर डेवलपमेंट हो विशय आसचो काय अशे तरेचे भावनीक इशू आसचे नक्कीच कशें आसा तुमी जेन्ना इलेक्शनाक वयता तेन्ना तुमचें एक प्रगती पुस्तक आसचें पडटा की बाबा ह्या 10 वर्सान जावं ह्या 5 वर्सान आपूण कितें केलां म्हाजो परफॉर्मन्स कितें आनी ह्या परफॉर्मन्सान लागून म्हाका वोटींग दिया आज जर तुमी मोदीचें भाशण पळयशात जाल्यार मोदी कितें उलयता मंगळसुत्राचेर उलयता मोदी आजुनूय 70 वर्सां काँग्रेसीन कांय करूंक ना तेजेर उलयता गांधी घराण्याचेर उलयता
म्हणजे खरं म्हणशें जाल्यार मोदी जर विश्वगुरू जाल्यार मोदीन आयज 10 वर्सान आपूण हें केलां म्हणून म्हाका मतदान दिया अशें आयज एकूय स्टेटमेंट खंयच्याच रॅलीन मोदीन आजून पर्यंत करूंक ना. आनी तेका लागून कितें दिसता की मागीर आमी परत फाटीं वयता काय कितें, की आयज आमी लोकशाही टिकोवन दवरपाक लागून आमचो परफॉर्मन्स कितें आनी येदें व्हडलें जें मंदीर आसा त्या मंदिरान आमी शेवटी करता कितें, लेजिस्लेशन करपाक वयता काय आमी फक्त मंगळसूत्र सांबाळपाक वयता. परत हांव तुजे कडेनच येता. तूं जरी एक आसलो तरी तुका आमी परत संदी कोणा एलिगेशन केल्ल्यावर तुका आमी पयलें जाप दिवपाक आपयतात. तो म्हणटा तशें की फाटल्या परफॉर्मन्साचेर खंयच्याय गव्हर्मेंटान खंयच्याय राजकीय पक्षान इलेक्शनाक फेस करपाक जाय. हें परफॉर्मन्स दाखोवपा सारकें आसा तुमचें? ऑफकोर्स जबरदस्त आसा. आतां म्हाका सांग, मोदी 50 मिनटां उलयता आनी मोदीचे जर समजा 5 नाल्यार 10 मिनटाचेच जर समजा सगळे जाण हायलायट करीत बसात, बाकीचे 40 मिनटाचे जो डेव्हलपमेंटाचे उलयता, जो इकॉनॉमीची उलयता, तिसरी इकॉनॉमी जावचे उलयता, हे कोण उलयता? ह्या पयलीं केन्ना उलयल्लें आयकलां आमी? आमी विश्वगुरू जावपाचें उलयता, ह्या पयलीं केन्ना आयकलां आमी? आमी खंय तरी फुडें वचपाचें चिंतता तूं सदांच. आमी खंय तरी रिलेशन्स इंटरनॅशनल कशें वाडोवपाचें तें चिंतता. आयज पळया न्हू 10 वर्सान कितके आतंकवादी हमले जाले, आमी कितके स्ट्रॉंग जाले बॉर्डरीचेर, कित्याक जालें? स्ट्रॉंग लिडरशीप आसली म्हणून जालें न्ही. हे मोदी उलयता, हें आयकूंक जाय, हें उलयता तो. गुड. हांव आतां एक निमाणे टप्प्यार आयलां. हांव तुमचे कडेन एकच प्रश्न घेवन परत येता. तो प्रश्न असो, तूं ह्या इलेक्शनान कितें पळोवन वोटींग करतलो? आतां तुजें हें हांव विश्लेशण कशें करता जाणा मरे, रिजनल एक आसता, दुसरी गोश्ट लोकल जे परफॉर्मन्स आसता ताजेर आसता आनी ताजेर नेगेटीव आनी पॉझिटीव अशे 10-15-20% तरी आसताच आसता. आनी तें कशें ओवरकम करपाचें तें मागीर प्रत्येक पार्टी आनी कशें तुमी लोकां फुडें वता ताजेर आसता. आतां एज फार एज द डेवलपमेंट इज कन्सर्न, लोकांक डेवलपमेंट दिसला, इन टर्म्स ऑफ नॅशनल डेवलपमेंट दिसला, पूण तशीच गोंयान अधोगती दिसल्या. सो लोक आनी लोकांक एक म्हणजे गोंयच्या सो हे जर तूं बॅलन्स केलें, एका अर्दान अधोगती एका अर्दान डेवलपमेंट, खंयचे दालें चड जाता? अच्छा, अधोगती म्हणजे कितें? लोकांक एक गोंयच्या लोकांच्या तें म्हाका नाका, तूं म्हाका स्पेसिफीक जाप दी. अधोगती काय विकास, खंयचे दालें चड जाला? विकास हो कसलो हो इम्पॉर्टंट, नॅशनल विकास. सो ओके, अधोगतीचे दालें चड जाला. तुजे कडेन येता हांव. नारायण बाब राठोड, म्हाका स्पेसिफीक सांग, ह्या इलेक्शनाक जे कितें मुद्दे आसा ताचेर आमी चर्चा केली, तो तुजें वोटींग कशें आसतलें? तूं कितें पळोवन वोटींग करतलो? तूं पक्षाचें नांव घेवपाची गरज ना. हांव जो उमेदवार आसा तेजें कर्तृत्व पळयतलो, तो लोकसभेन कितें करूंक शकतलो, गोंयच्यो समस्या कितले पर्यंत प्रभावीपणे मांडटलो, ताका पळोवन हांव वोट करतलो. व्हेरी गुड. तूं सामकें खरें मनांतलें सांगलें. आतां खरो म्हणल्यार लोकल उमेदवार पळोवन वोट करप आसता, पण आतां अशी जाल्या परिस्थिती, नॅशनल लिडर एकटो प्रोजेक्ट केल्लो आसा ताका म्हणटात ते विश्वगुरू. विश्वगुरू म्हणल्यार एक तो डिक्टेटर जाल्लो आसा. भारताक डिक्टेटराची गरज आसा की डेमोक्रेसी दवरपाची गरज आसा, हो मुद्दो लोकां फुडें आसा आनी म्हज्या फुडें वोट करतना हो मुद्दो आसा. आमकां सांगिल्लें अच्छे दिन आसा म्हणून, मागीर फिर एक बार बदल जातलो अशी अपेक्षा आशिल्ली 10 वर्सान. पण तुमकां सांगपाची गरज ना, गॅस प्रायस खंय पावलो तो पळय, इन्फ्लेशन पळया, अनएम्प्लॉयमेंट पळया. तूं हे सगळे नेगेटीव प्रश्न पळोवन वोटींग करतलो? नेगेटीव न्ही, हांव पॉझिटीव आसा. म्हाका डेमोक्रेसी दवरपाचो हो मुद्दो पॉझिटीव आसा. नेगेटीव आसा विश्वगुरू जो म्हणटा ताका डिक्टेटर आमकां पॉझिटीव पार्ट डेमोक्रेसी दवरपा जाय, त्या दृश्टीन आमी वोटींग करपा जाय. ओके जितेश, तूं ह्या वेळार वोटींग करतलो. हांव तुका आतां वोटर म्हणून पर्सनल विचारता. तूं शिवसेनेचें धोरण म्हाका नाका. तूं पर्सनल वोटींग करता आसतना तुज्या मनान कितें विचार आसता? ना, हांव डेमोक्रेटीक व्हॅल्यू दवरून, हांवें उदळ म्हणलां तशें सिविक्सान जें शिकयलां ती म्हजी बुद्धी वापरून हांव म्हजो लोकप्रतिनिधी बरो आसचो आनी तो म्हज्या खातीर लोकसभेन आवाज उठोवंक शकता. सो तूं केंद्रान पळोवपाक ना, केंद्राचो लिडर पळोवपाक ना, तूं तुजो स्थानीक मेळून केंद्रान वतात न्ही. तूं स्थानीक उमेदवार कोण हे तूं म्हजो रिप्रेझेंटेटीव तो, सो हांव ताच्या खातीर मतदान करतलो. ओके. I will want to make sure that I vote for an educated person, not with a fake degree, for a person who has a good, clean record, not a rape accused, for a person who is going to uplift the values of the Constitution and not destroy it, for a person who will create harmony between all societies and not create disharmony and riots everywhere. And most importantly, I want somebody to be my voice in the parliament and not somebody who tells me what to do. तूं BJPचो स्पोक्समॅन जावन उलयनाका. आमी अशें आयकलां न्ही, ग्रावंड लेवलाचेर खूब कितें कितें घडटा. आनी सो BJPचे किंवा काँग्रेसचे वोटर्स जे पळय वोटींग करपाक वतले तेणे वेगळे विचार करूं शकतात. तुजे मनान कितें रिफ्लेक्शन आयलां ह्या संदर्भात?
म्हाका दिसता इफ्स एंड बट्सन काय अर्थ ना. BJPन तशें कांय ना ग्रावंड लेवलाचेर आनी हेचेर सगळे जाण एक्टिवली कामाक लागलेले. आमी काँग्रेस न्हय, जरी आमी काँग्रेसींतले लोक घेतले तरी आमी अजून काँग्रेस जावंक ना. एक लक्षात घेवचें. दुसरी एक गोष्ट, काँग्रेस युक्त भाजप अशें फुडें आमी काँग्रेस मुक्त तर येयले तरी ते शेले घालून बसले न्हू, सगळ्याक लागले. तुमीच सांगा तुमच्या हितून. चला आतां मुद्द्याचेर येताना हांव म्हाजो देश फुडें कसो वयतलो, म्हाजो देश फुडें कोण व्हरतलो आनी स्वता विश्वगुरू न्हय देश विश्वगुरू करपाक कोण व्हरतलो, इकॉनॉमीन थर्ड पोजिशनार कोण व्हरतलो तो, आनी लोकल कॅन्डिडेट पळयताना जो एक स्वच्छ चारित्र्याचो कळ्ळें जे काम करपी लोकांची ताका सहानुभूती आसलेलो असलो पळोवपी, लोकांक बुडयल्लो एका मत मारपाक केन्ना वयचो ना, लोकांक हाय घेतलेले एका वोट मारपाक केन्ना वचचो ना. सो म्हाजें मत हें आसतलें भारतीय जनता पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आहा श्रीपाद भाऊ तेकाय आसतलें. ओके. तूं इतलो राजकारणान मुरिल्लो मनीस, तूं कावन्सिलर आसा, तुजे फाटल्या इलेक्शनान तूं इलेक्शनाकूय विधानसभेकूय उबो राविल्लो, पूण तें सगळें आतां सोडया. आतां नव्यान विचार करता आसतना तुज्या मनान कितें विचार आयलो, ह्या वेळार तूं कोणाक वोट करूं शकता? म्हाका अशें दिसता ह्या वेळार आमी सगळ्यांक फुडें घेवन वचपी सगळ्यांचे विचार, जो हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं कॅथलीक आसूं कोणें आसूं, सगळ्यांचे विचार एकठांय फुडें घेवन वचपी आनी ते भायर जे आमच्या गोंयचे कितें आहा ते प्रश्न ते फुडें व्हरपी असो टॅलंटेड हेका हांव वोटींग करतलो. राजेशाल मत कोणालें जाणा तरी तूं सांग. हांवें पयलींच स्पश्ट केलां आनी स्टँड बदलपाक हांव राजकारणी न्हय हें तूं जाणा. रे पूण हे जे बारीक बारीक इश्यू आसा पळय संकुचित वृत्ती आमी तरी बाळगोवंक फावना. हे जे डेव्हलपमेंट सिटी डेव्हलप जाली ना, ड्रेन जाली, हे लोकल इश्यू ते पंचायत म्युनिसिपालिटी किंवा एट द मोस्ट एसेंब्ली इलेक्शनाक काडूंक जाय. जेन्ना आमी संसदेचे चिंतता लोकसभेचे चिंतता तेन्ना देशाचे ओके म्हज्या मतान जे डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज रिस्पेक्ट करता ती गव्हर्मेंट आमकां जाय आनी डेमोक्रेटिकली सगळ्यांक ऑपोजिशनाकूय इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी आसपाची, मिडिया बीन इंडिपेंडंट आसपाचो आनी संस्थान बीन प्रॉपरली इंडिपेंडंट फंक्शन करपाचें. स्पेसिफीक उमेदवार दिसपाक बरो स्वभावान बरो आसलो म्हणून जायना. लोकसभा हे मोठें नॅशनल व्यासपीठ, ज्या व्यासपीठाचेर तुमी वोकल आसचें पडटा, आमचे प्रश्न थंय मोठ्या प्रमाणान मांडचे पडटा, तें चित्र पळोवन पळयतलो. तशेंच गोंयचें कम्युनल फॅब्रीक जें आसा तें मेनटेन कोण करतलो आनी हें आमच्या सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी अशाच व्यक्तीक हांव मतदान करतां. थँक्यू. तुमी सगळे हांगा आमचे विनंतीक मान दिवन आयले, इतलो वेळ तुमी हांगा रावले, तुमी खूब बरे तरेन मतां व्यक्त केली. म्हाका तुमचो खरोच अभिमान दिसता. तुमी खूब बरे एक्टिविस्ट राजकीय पक्षाचे वेगळे जरी आसले तुमी बरी मतां मांडल्यात. ही मतां खूब म्हत्वाची आनी ती मतां गोंयचे प्रातिनिधीक मतां अशें हांव मानता. तुमी सगळे इतले वेळ काडून हांगा आयले, तुमचे हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे सगळ्याचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.